म्हापशा गणेशपुरी दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो, फामिलीक बांधून घालून वस्ती, कॅश धरून 50 लाख लुटले, मोटार घेऊन फुज्यो, मोटार पणजे सोडली मुख्यमंत्री वासपुसेक. पालेकार फटींग उलयता गोंयकारांक पिशे करपाचो यत्न, पाटकार मिडिया मुखार, केजरीवालूय खंय फाटल्या दारांतल्यान मोदीगेर यो वच करता, माणिकराव ठाकरेचो थोमणो. काँग्रेस कॉम्प्रोमाइज प्रदेश अध्यक्ष पाटकार आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याच्या फाटल्या दारान भितर सरता अजगर कसो अळंग वेटाळे, पालेकार हेडॉन. दोनशे युनिट मेरेन लायट वापरतल्यांक 2.2% दरवाड. गोवा फॉवर्डाचो सरचिटणीस मूळ कर्नाटकी, ताच्या गांवांत वचून बिल चेक करचें, गोंय सवाय सुदिनाची जाप. पडींग जमनीर गोरवांक खातीर तण लागवड करा, तणा खातीर कोट्यांनी रुपया भायल्या राज्यांक दिवचे पडटा, मुख्यमंत्र्याचो उलो. भाजी फुलान गोंय 50% स्वयंपूर्ण. रामाचेर हल्ल्याचे केशींत आरोपी चॅनिटो कार्दोझोचो जामिनाक अर्ज. बुधवारा जामिनाच्या अर्जाचेर कोर्टाची सुनावणी. उत्पल म्हणटा संघटीत गुन्यांवकारीचे कलम लायात. राजस्थानांतल्या जयपूर सवाई मानसिंग सरकारी हॉस्पिटलांत उजो. 6 दुयेंती लासून सोंपले, कितलेशेच जखमी. भारतीय नौदळाच्या ताफ्यात पाणबुडीरोधक INS एंड्रो दाखल. कोलकाता गार्डन रिच शिप बिल्डर्सांत बोटीची बांदावळ. पाकिस्तानात रेल्वे ट्रॅकार स्फोट. 4 डबे रुळावेल्यान घसरले, 20 जाण जखमी. पोलोच आर्मीचेर दुबाव. पाकिस्तानाच्या JF-17 चीनी बनावटीचे लढाऊ विमानाक जाय रशिया बनावटी इंजिन. पाकिस्तान विकते घेवंक तयार. भारताची हरकत रशियाकय दिवंक तयार.